भारताच्या प्रधानमंत्र्याक संवसारातली टॉप 3 रँकाची सिक्युरिटी प्रधानमंत्र्याच्या ह्या स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपान 10 वर्सां सर्व्हिस करून एक गोयकार गार्ड घरा आयला आणि जॉब सोदता। एक्स सर्व्हिसमॅनाच्या 3% कोटान ताका जागो ना। आता तो जनरल कॅटेगरीन एम्प्लॉयमेंट सोदता। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग आणि नरेंद्र मोदी तसोच सोनिया गांधीचे क्लोज प्रोटेक्शन सिक्युरिटी टीमीतल्या ह्या गोयकार गार्डाचेर खासा रिपोर्ट। आपली 20 वर्सांची सीआरपीएफ ड्युटी करून रिटायर जावन गोंयांत आयिल्लो मयेचो हो शिवनाथ शांताराम शेटये। सीआरपीएफ ही सगळ्यांत खडतर पॅरामिलिटरी सिक्युरिटी सर्व्हिस। शिवनाथ ताचे खडतर मेहनतीचे बळार भारताच्या प्रधानमंत्र्याचे क्लोज प्रोटेक्शन ग्रुपांत सिलेक्ट जालो। आदलो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग आणि आताचो नरेंद्र मोदी हांचे खासा सिक्युरिटी टीमीत मिळून 10 वर्सांचो टर्म पुराय केले उपरांत ताका सीआरपीएफान ताचे झारखंडचे दंतेवाडा नक्षलवादी वाठारांत पोस्टिंग केले। दंतेवाडा सावन आपली सीआरपीएफांत 20 वर्सांची सर्व्हिस करून तो आता मयांक घरा आयला। पयली असलो मनमोहन सिंग जो फॉर्मल आता पीएम आहा तेज्या वांगडा 3 वर्सां रावलो। तेजे उपरांत आमी रावले मोदी वांगडा जो आता सध्या आसा तेज्या वांगडा। म्हाजो टायम जालो 10 वर्सां म्हणजे थंय जाली क्लियर। तेन्ना म्हाका मागीर म्हाज्या पॅरंट डिपार्टमेंटान आपयले। थंयसून हांव छत्तीसगड गेलो जे दंतेवाडा म्हणटा थंय नक्सलाय प्रभावित इलाका आहा थंय आनी थंयसून हांव आतां रिटायर येयल्लो आसा। 3000 सिक्युरिटीच्या स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपांतल्यान प्रधानमंत्र्याच्या 20 जणांच्या क्लोज प्रोटेक्शन ग्रुपांत शिवनाथ आशिल्लो। शिवनाथाची ही कामगिरी गोंयकारांचे हड्डे अभिमानान फुडें काडपा सारखीच। देशातले तिसरे टॉप सिक्युरिटीत काम करतना बरो अनुभव आयलो म्हण शिवनाथ सांगता। भरपूर बरो एक्सपिरियन्स येयल्लो आसा। ते तुमकां हांव कित्याक ते सिक्युरिटीच्या हेच्या खातीर हांव तुमकां ते सांगूं शकना। ती वर्ल्डाची 3rd ही सिक्युरिटी जीएसपीची म्हणटा ती वर्ल्डाची 3rd सिक्युरिटी आहा ही हाय सिक्युरिटी। तितून आमी असले कितें हे करूंक फावना जायना। ते आमचे एग्रीमेंट आसता भितर की आमी आमचे कितें शेअर करचे ना, सिक्रेट घेवंक जाय आमी ते। त्या खातीर आमी तुमकां सुद्दां ते म्हणजे सांगूं शकना। भारताच्या प्रधानमंत्र्याक लागता ती संवसारातली 3ऱ्या रँकाची सिक्युरिटी। ते सिक्युरिटीत सिलेक्टेड 20 जणांच्या ग्रुपात काम करपी ह्या गोंयच्या पुताक गोंयांत जॉब ना। राज्य सरकाराच्या एक्स सर्व्हिसमॅनां खातीर म्हूण आशिल्ल्या मिलिटरी कोटात सीआरपीएफ आणि बाकीच्या पॅरा मिलिटरी फोर्सांक मेळून फकत 3%च कोटा। सरकारान मिलिटरी कॅटेगरीतलो हो कोटा 5% एक्स मिलिटरी मॅनां खातीर आणि 5% एक्स पॅरा मिलिटरी फोर्सांतल्या स्टाफा खातीर दवरचो म्हूण शिवनाथ मागता। जी आर्मी आसा न्हू आर्मीच्या भितरसून आमकां 3% दिल्या। आर्मीक जशी 10 वॅकन्सी आहा तांकां 7 वॅकन्सी तांकां दिल्ल्यो आसा आणि 3 वॅकन्सी आसा त्यो आमकां पॅरामिलिटरी म्हणजे भितर खूब फोर्स येता। सीआरपी आसा, बीएसएफ आहा, आयटीबीपी आसा, सीएसएफ आहा, अशे खूब फोर्स आहा। आता 3% वॅकन्सी तांकां पावची ना न्हू त्यो जे आता 20 वर्सां करून जे जॉब करून येयल्ले आसा तांकां ती पावची ना। तर हांव म्हाजें एक मागणें आसा सरकारा कडेन की हे जे 5% म्हणजे 10% आसा एक्स सर्व्हिसमॅन कोटा तितूंतले 5% आर्मीवाल्यांक दिवचे आणि 5% पॅरामिलिटरी करचे अशें हाफ करचे म्हजी विनंती आहा तेंच्या कडेन। राखीव कोटात आपल्याक जॉब आसा काय पळोवंक शिवनाथ निकतोच गोवा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीत वचून आयलो। मात थंय ताका एक्स सर्व्हिसमॅन कॅटेगरीत कार्ड करूंक दिलें ना। निमणे शिवनाथाक जनरल कॅटेगरीत एम्प्लॉयमेंट कार्ड करचें पडलें। हांव जस्ट आतां एम्प्लॉयमेंटाक गेल्लो आनी ताका सांगलें की हांव एक एक्स सर्व्हिसमॅन म्हणजे ते म्हणटा तुमी एक्स सर्व्हिसमॅन न्हू म्हणटा। एक्स सर्व्हिसमॅन कोण म्हणटा एक्स सर्व्हिसमॅन आर्मी, एअरफोर्स आणि नेव्ही म्हणटा। तो म्हाका विचारता तूं आर्मीचो हांवें म्हटलें न्हू आमी पॅरामिलिटरी आमी सुद्दां ती ड्युटी करता। बट ते म्हणटा तुमी ती येना तुमी जनरलान करता जाल्यार हे कर म्हणटा म्हाका एम्प्लॉयमेंट। मागीर हांवें लास्टाक ते जनरलानूच करून घेतले। कोणाक एक बरी आमच्या फाटल्यान कोण भुरगे वयतले तर आणि फोर्सान वचोंक सोदता एक तांकां फुडली लायन मेळटली बरी तर तांकां दिसतलें बाबा हां आमी दर 20 वर्सां करून एक हेच बाबा हांगा गव्हर्नमेंटान जॉब मेळोंक शकता। भारताच्या प्रधानमंत्र्याची सुरक्षा ही देशातली टॉप आणि संवसारातली 3ऱ्या रँकाची खर सुरक्षा।
आणि तातूंतल्या 20 जाणांच्या कोर गार्डांच्या ग्रुपांतलो शिवनाथ गोंयांत येवन ताचे सारकेल्यांचेर पयलीं सध्या जॉब सोदपाची पाळी येवप हातूंतूच गोंयची सरकारी यंत्रणा रिक्रुटमेंटांत कॅन्डिडेटाचे गुणवत्तेक कितली कोताक धरता ताची जाप घडये ह्या प्रधानमंत्र्याच्या एसपीजी गार्डाकूय एक्स सर्व्हिसमॅन सोडून मंत्री आमदारांचो रिक्रुटमेंट कोटा लागू जाता आसुये. प्रुडंटा खातीर उदय परब. कुळ मुणकाराच्यो केशी मामलेदारान तडीक लागना म्हणून पेडण्या गोमंत भंडारी समाजान धरणे धरले. कुळ मुणकाराच्यो केशी मामलेदाराकडे पावल्या खऱ्यो, मात मामलेदार ते केशींचेर कांयच करिना. मामलेदाराक ट्रान्सफर मारचो म्हणून समाजाचे लोक धरण्यांक बशिल्ले. तातले कांय जाण खर आंदोलनाची भाषा करतात. आज भाजप सरकार येयलो त्याचे लागीं पासून आमी मागले की कुळ मुणकाराचो कायदो आमकां आसा तसोच आमकां जावो म्हणून. पूण तेणे ह्यो केसी वयर येयल्यो, वयसून परत मामलेदारान दिल्यो. अरे दिवन ह्यो केने केले तुवें? कितलो न्याय मेळलो? कितल्या जाणांक तुवें न्याय दिलोय? हेचे वयर चौकशी कांयच ना. आज 150 केसी मामलेदारान येयल्यात, पूण मामलेदारान येवन अजून त्याचे नोटीसी लोकांक पावना. आज ह्यो नोटीसी पावतल्यो जाल्यार मामलेदार कचेरेन ना. मामलेदार कचेरीन ना जाल्यार मामलेदार की गेला? मिटिंगेक गेला, कोण म्हणटा इलेक्शनाक गेला. अरे जरी तर मामलेदारान तुवें केसी हाडला जाल्यार तो स्पेशल मामलेदार कित्याक अपॉइंट करिनाय? ते केसी कोण मुणकारांक न्याय दिवपाक कित्याक सोडो त्याच्या कोर्टात लायलाय? फक्त कोर्टांसून हाडून पेडणे तालुक्यात दवरलोय केसी, पूण भंडारी समाजाक या बहुजन समाजाक न्याय कसो दिवपाक जावो हेचेर अजून पासून तिची चिंता ना. सरकारान जर आमच्या हुबळेक मान ना जाल्यार तरी त्या सभे आपल्या पदाचो त्याग करचो अशी हांव मागणी करता. बेश्टे आमकां लालची दिवन सरकार फटयता. आयज जर बहुजन समाजाक जर तूं धांवणीक बांदतलो जाल्यार समाज आयज एका झेंड्या खाली रावन आयज आमी उग्र आंदोलन करतले. आमकां सरकारची भीक नाका. आमच्या हक्काचे मानधन हक्काच्या आमच्या स्किमी आमकां ह्या सरकारान दिवपाक जाय. त्या खातीर आमच्या देहाचे बलिदान सुद्धा करपाक पेडणेकार फाटीफुटे सरचे ना. आयज सरकाराक कितें दिसता? आयज कितें केलें जाल्यार तेचे रिवेंज घेता. आयज केसी जर मामलेदारान तोडटलो जाल्यार मामलेदार टायमार ना. आयज मामलेदाराचे काम हांगा झिरो आसा. ईशान हो सावंत मामलेदार आसा, तो सरकारचो मनीस आसा. कांयच तेचे केशी तुटना. हांव हांगा कुळमुणकाराच्या संघटनेन भंडारी समाजाच्या हेतून एक मागणी करता. ह्या मामलेदाराक ताबडतोब सरकारान हांगासून खंय तरी ट्रान्सफर करपाची, बरो असो कार्यक्षम मामलेदार हाडपाचो. हांगा जर व्हडल्या ऑफिसान आयज घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.